Yes. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयची जी प्रेस घेवपाचो मुख्य कारण तो कालची जी मिटींग आपयली सीएमान आनी आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसलें. आमी थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा थ्रू आमचे एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आनी हें काल आमी तुमकां सांगलें. सो जे रिप्रेझेंटेशन आमी आमचे थोडे डिमांड्स घातलेले, 2 डिमांड घातलेले आनी जे मेन डिमांड घातलेले ते म्हणजे पयलो डिमांड आसलो की एक हाऊस कमिटी नेमची म्हणून आनी तितून त्या हाऊस कमिटी थ्रू डीप एनालायज जावचे आनी स्टडी जावची, डिटेल स्टडी जावची. ह्यो आमचो जो म्हादयचो इशू आसा. कारण कितें जाल्लें आसा आनी इतलीं वर्सां जाल्लीं आसा. 1980च्यान हो इशू चालूच आसा पण हेजी डिटेल स्टडी, थरस स्टडी जाल्ली ना आनी ती एमडीटी दिलें, तशेंच आमचो सीएमाक दिलें, तशेंच आमचे रिन्युएबल रिसोर्सीस आमचो पावर मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केलें, आमचो लॉ मिनिस्टर आसा तेका सबमीट केलें आनी ऑपोजिशन लिडर जो आसा तेकाय जे आमचे रिप्रेझेंटेशन आसा तें आमी सबमीट केलें. आनी एक 12:30 ते 3 पर्यंत आमी एंटायर जे हें आसा रिप्रेझेंटेशन सबमीट करून आमी सगळ्यां कडेन तो डिमांड मारलो. त्याच्या नंतर जेन्ना आमी पळयलें की हो जो आमचो डिमांड आसा हो थ्रू आमच्या पार्टीचे एंटायर डिसिजन घेतलेले आनी तेजेर आमी हो डिमांड ऑपोजिशनाचे जितले आमदार आसा तेंचे कडेन आमी डिस्कस केले. तेजे पयलू जे ऑपोजिशनाचे एज अ ऑपोजिशन लिडरा थ्रू कितले पॉयंट्स येयले ते आमी पॉयंट्स आयकले आनी आमी एक्सेप्ट केले. बट जेन्ना हांव जेन्ना गेलो तेन्ना जे डिस्कशनाक येयले तितून तेंच्यान लेटर केल्ले. त्या लेटरान जो आमचो डिमांड आसा, जो मेन डिमांड जो हाऊस कमिटी घालचो म्हणून तो डिमांड नासलो. सो हांवें तेंकां कन्विन्स करपाक हांव बिफोर जो एमएलएची सीएमान मिटींग आपयली तेच्या पयलू हांवें कन्विन्स करपाक तेंकां सगळ्यांक सांगलें की हाऊस आसा आनी कमिटी फॉर्म जावपाक जाय. कारण हेजेर सगळी स्टडी जावं रिपोर्ट्स जे आसा त्यो मॉन्सून सेशनाक टेबल जावपाक जाय, जावं व्हायट पेपर आसा तो टेबल जावचो म्हणून तेंकां कन्विन्स केलें आनी तेंचे सगळ्यांनी मागीर लास्टाक एक्सेप्ट केलें. आनी हे जे लेटर आसा ते हाऊस कमिटीचे जे सीएमाक आनी लेजिस्लेटीव सेक्रेटरीक सबमीट केले. सो पूण हितून भितर केन्नाच आमचे भितर डिस्कस जाल्लें ना की जी मिटींग आसा ती बॉयकॉट जातली म्हणून. सो तेकाच लागून हांव मिटिंगेक वचपाक सोदतालो बट हांवें फक्त लेटर इनवर्ट केल्लें. सो हांवें सीएमाक तो भितर वचोन जेन्ना मिटींग काबार जाल्या तेन्ना भितर वचोन हांवें तो म्हाजो पॉयंट, दोनूय जे पॉयंट आसा ते सीएमा कडेन मांडले. सीएमान कांयच सांगना, तो फक्त उगी रावलो आनी तो नॉर्मल मिटींग अटेंड करून हांवें तेका फक्त सांगलें की हे जे आमचे पॉयंट आसा हे तुवें कन्सिडरेशनान घेवचे म्हणून. कारण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा आनी आतां कितलेशे सरकार घेवन गेले पण अजून पर्यंत खंयचोच व्हायट पेपर जो आसा तो आउट जाल्लो ना, जावं असेंब्लीन बसून मांडलो ना हेजेर रिसर्च जावन. सो आमचो एक क्लियर कट डिमांड आसा तो म्हणजे पयलो डिमांड आसा तो म्हणजे हाऊस कमिटी कन्स्टिट्यूट जावची आनी दुसरो डिमांड आसा तो म्हणजे व्हायट पेपर जे आसा व्हायट पेपर ते जे येता ते मॉन्सून सेशनाक टेबल जावचे. जशें विरेशान सांगलें की काल कितें जालें आनी आमचे डिमांड्स कितें आसले ते हे दोनूय डिमांड आमी घालता तेच्या फाटलें कारण म्हणल्यार पयली ही हाऊस कमिटी ही एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता एसेंब्लीन आनी तिका पावर आसता. इट्स लायक अ मिनी एसेंब्ली. सो तिका पावर आसता जो म्हादयचो एस्पेक्ट आसा, जो इशू आसा तो डीप स्टडी करपाक आनी तो स्टडी करून एसेंब्लीन मांडपाक. दुसरो जो व्हायट पेपर जे आमी म्हणटा ते व्हायट पेपर म्हटल्यार WRD जी डिपार्टमेंट आसा ते WRDचे जे डिपार्टमेंट WRDन हो सगळो अजून पर्यंत म्हादयचो इशू कितें जाला, कितें तेंच्यांनी केला, कितें आमकां रिप्लाय करचें पडलें आनी तो मॅटर आमचो कितें आसा हो ऑलमोस्ट 99% गोंयकारांक हो विशय खबर ना. 99% लोकांक जेन्ना हो विशय खबर ना तेन्ना लोक ह्या विशयाक रस्त्याचेर कित्याक येतले, लोक जन आंदोलन कित्याक करतले हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. सो तो लोकां फुड्यान दवरपाक आनी स्पेशली चडशे आमदार न्यू आसा, भरपूरशे आमदारांक ह्या विशया बद्दल खबर नासतली. बेजीक खबर आसतली की म्हादयचें उदक डायवर्ट जाता तेका लागून आमकां उदक कमी पडटलें, पूण
कितें कितें मॅटर जाला खंय खंय कर्नाटका पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, बीजेपी गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, वयर काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, वयर बीजेपी गव्हर्मेंट आतां आसा तेंच्यांनी आतां कितें केलां, गोंया वांगडा कशें इनजस्टीस जाला, कशें हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंयांत आनी गोंयकारांक फोंडांत घातला, हेचो व्हायट पेपर एक दिसपाक जाय आसलो, हेचो व्हायट पेपर लोकांक कळपाक जाय आनी तो असेंब्लींत मांडपाक जाय, WRDचो प्रोड्यूस करपाक जाय, हेची हेल्प घेवपाक जाय, एक्स एजी जावं आतांचो एजी जावं तेंचे सगळ्यांची जी टीम आसा तेंची हेल्प घेवन तेणे पेपर असेंब्लींत मांडपाक जाय आमचो डिमांड आसलो. आतां तुमी काल पळयलां की जशें जेन्ना ऑपोजिशन लिडर्स एक्सेप्ट गिरेश जे आसले MLA ते भायर सरल्यान तेंच्यान सांगलें की आमी हें बॉयकॉट करता आनी सीएमान पयलींच मिटींग घेतली आमी कितें करपाचें. पूण हे जशें गिरेशान सांगलें की बॉयकॉट करपाची गजाल ही तेंच्या मदीं जेन्ना ते मेळले तेन्ना ती जावंक ना. इवन जेन्ना आमी प्रेस पळयले तेन्ना प्रेसान म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो MLA बेंची भितर वचपाक रेडी आसलो तेन्ना म्हाका दिसता मिडियाकूय तेणी इन्वायट केलें की तुमी भितर या म्हणून. मागीर जेन्ना विजयाक क्वेश्चन केलो तेन्ना विजय म्हणलो आपूण वयचो ना म्हणून. युरीक जेन्ना क्वेश्चन केलो तेन्ना युरी म्हणपाक लागलो की आमी सगळे जाण डिसिजन घेतले म्हणून, कलेक्टीव डिसिजन घेतले, जे कलेक्टीव डिसिजन फायनली जावंक ना. नाजाल्यार एक तर तेंच्यांनी ते डिसिजन घेतले आपल्या भितर आनी आमच्या MLA भायर दवरलो. रिजन आमकां खबर ना, तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपाक जाय. आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेजें मेन कारण म्हटल्यार आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता, सांगपाक सोदता की ही बीजेपी जावं काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आम आदमी पार्टी जावं, तीन भितर नॅशनल पार्टीज आसा आनी एक लोकल पार्टी आसा जी सदांच नॅशनल पार्टी वांगडा वचपाक सामकी हें आसता. हात जोडो यात्रा, भारत जोडो यात्रा, सगळे यात्रा करपाक सामकी फुडें आसता. सो हे जे चारूय पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात हे चारूय पॉलिटिकल पार्टी जी बीजेपी आसा ही आज पावरान आसा आनी ती पावरान आसून सेंटराक आनी गोंयांत डबल इंजीन तेंचे जे म्हणटात ते डबल इंजीन आसतना सुद्धा कशे ते गोंयकारांक फटयता हे सगळे लोक जाणात. हेचेर चड उलोवपाची गरज ना, ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. पूण जे आयज आपूण ऑपोजिशनान रावन आपूण म्हादय वाटयतले म्हणून जे गजाल सांगता, जे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज म्हादय वाजोवपाचे कशी गजाली सांगता, आयज ते कशे लोकांक फटयता. हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज एका राज्याची कशी वाट लायता आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून, फक्त इलेक्ट्रॉल बेनिफिटाक लागून ते आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. तुमच्या खातीर स्पेशल आमी एक प्रेझेंटेशन केलां. हे प्रेझेंटेशन तुमी पळोवचें, लोकांकूय दाखोवचें, सो दॅट लोकांक कळोनी की काँग्रेस आप एक पॉलिटिकल पार्टीज जावं गोवा फॉरवर्ड हे लोकां वांगडा कशे खेळटात, कशी सेटिंगां करतात आनी कशे लोकांक फोंडांत घालतात आनी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक सामके भितरल्यान वावरत आसात. पयली स्लायड हांगा तुमी पळयता कर्नाटकान इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमकां सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन कर्नाटकान इलेक्शन येवपाचें आसा. 2000 मे 2023 ह्या वर्सा मे म्हयन्यात असेंब्लीचे इलेक्शन जातले. ऑलमोस्ट 224 सिटांचेर तेंचे इलेक्शन जावपाचें आनी नंतर रोखडेच लोकसभा इलेक्शन फुडल्या वर्सा आसा तितून 28 तेंचे MPs आसा. सो हांगा जी तुमी मिटींग पळयता ही मिटींग काल हुबळी हांगा जाल्या. हेचो मेन विशय आनी कॅम्पेनिंगाचो मेन जो मुद्दो आसा तो आसा म्हादय. वयलो जो पोस्ट आसा तो सिद्धरामय्या जो कर्नाटकाचो काँग्रेसचो एक्स चीफ मिनिस्टर आसा तेणे पोस्ट केला, ही गर्दी पोस्ट केल्या. मागीर रणदीप सिंग सुरजेवाला हो राज्यसभा मेंबर आसा आनी जनरल सेक्रेटरी आसा काँग्रेसचो, नॅशनल लिडर, तो ते कॅम्पेनिंगाक पावलो. हो काँग्रेसचो लिडर आपल्या ट्विटराचेर एक घोषणा करता, आज हुबली धारवाड़ का महादयी जन आंदोलन सार्थक परिणाम लाएगा, प्यासी धरती को पानी का हक दिलाएगा. आता प्यासी धरती म्हटल्यार खंयची, कर्नाटकाची धरती. काँग्रेस की कर्नाटक की अगली सरकार की प्रतिज्ञा, कितें प्रतिज्ञा केल्या तेंच्यांनी, काँग्रेस गव्हर्नमेंट, काँग्रेस जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंच्यांनी मॅनिफेस्टोन आपल्या घातल्या, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महादयी के लिए 500 करोड़ रुपये. म्हणजे पयलेच तेंच्या जी कॅबिनेट डिसिजन जातले म्हणजे ते आता सरकारान येयल्या भशेन ते आसात. सो सरकारान आमी येयल्या उपरांत ते पयले काम कितें करतले, 500 करोड़ ते
म्हादय रिलीज करतले फर्स्ट दितले मागीर महादय निर्माण केली 3000 करोड रुपया म्हणजे गोंयकारांक हांगा फोंडान घालपाक गोंयकारांक हांगा उदकाक पालिशर करपाक ही काँग्रेस पार्टी 3000 करोड रुपया म्हादयच्या प्रोजेक्टाक दिवपाची आसा हे इतली सिरियस गजाल आसा हे पॉलिटिकल पार्टीज नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत येवन आयज ते एक तेंची युनिट आसा तो म्हादय वाचोवपाची गजाली करता आनी दुसऱ्या वाटेन तेंचो जो व्हडलो युनिट आसा नॅशनल लेवलाचेर युनिट आसा नॅशनल लेवलाचे लीडर तेंचे येतात आनी ते सांगतात की आमी म्हादय विकतले नाजाल्यार म्हादय आमी कर्नाटकाक दितले ना तेंका हक्क दितले दुसऱ्या सायडीनूय तेणी तेच सांगला त्या वाटेन तेजे ट्वीट आसा आता ही तेंची कॅम्पेन कर्नाटका जे आज पॉलिटिकल कॅम्पेन चलता ते कॅम्पेनिंगान हे तुम्ही पळयशात जाल्यार ही तेंची कॅम्पेन हेतून तेंचे बॅकग्राऊंडान कितें बरयलां हांगा बीजेपी हॅज फेल्ड टू इम्प्लिमेंट महादय प्रोजेक्ट डिनाइंग 3.9 TMC ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वॉटर टू 50 lakh रेजिडेंट लिव्हिंग अक्रॉस बेळगाव हुबली धारवाड डिस्ट्रिक्ट ते कितें म्हणटा की तेंच्यांनी बीजेपीन डिनाय केला लोकांक उदक 50 लाख जे लोक आसा तेंका डिनाय केला म्हणून हे काँग्रेसीन हांगा हे केला तेंच्यांनी हांगा आपलो मॅनिफेस्टो केला भितर तेंच्यांनी बरयला एक्शन विल बी टेकन टू ऑब्टेन नेसेसरी क्लियरन्स फ्रॉम द युनियन गव्हर्नमेंट म्हटल्यार युनियन गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा त्या गव्हर्नमेंटा कडल्यान म्हादय गोंयच्या कर्नाटकाक व्हरपाक जे जे कितें क्लियरन्सीस लागतले ते क्लियरन्सीस आमी युनियन गव्हर्नमेंटा कडेन घेतले म्हणून पयले मागला मागीर 100% म्हादय वॉटर एलोकेटेड कर्नाटका विल बी युटिलाइज म्हणजे 100% उदक आमी युटिलाइज करतले म्हणून मागला मागीर देन टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतले दीस आमकां हे फटयताले की आमकां उदक जे जाय ते फक्त पिवपाक म्हणून फॉर ड्रिंकिंग पर्पज पूण हांगा काँग्रेस एडमिट करता की हे जे उदक आसा ते फक्त ड्रिंकिंग पर्पजाकूच न्हू तर एग्रीकल्चराकूय दितले आनी ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनाकूय दितले काँग्रेस विल एन्श्योर रिस्पॉन्सिबल सेक्युअर रिहॅबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ अफेक्टेड फॅमिली म्हणजे थंयचे जे लोकांचे हे लेवलाचेर चल्ला थंयसर तेंच्यांनी आपल्या हेतून बीजेपी क्वेश्चन केला करूंक ना म्हणून आता ते कॅम्पेन करतात एका आता हो तेंचो काँग्रेस प्रेसिडेंट कर्नाटकाचो शिवकुमार DK शिवकुमार तो स्टेटमेंट दिता बीजेपी और युनिव्हर्सिटी ऑफ लायफ चे DK शिवकुमार वॉज अ म्हादय रिव्हर डिस्प्यूट म्हणजे तो कितें म्हणटा तेंचे सो हेतून तो कितें म्हणटा नम्म निरू नम्म हक्कू तो नम्म हिरू म्हणटा क्राउड नम्म हक्कू म्हणटा आता नम्म निरू म्हटल्यार कितें आमचे उदक आणि नम्म हक्कू म्हटल्यार आमचो रायट तो शिवकुमार आमच्या म्हादय आमच्या आवय आमचो रायट म्हणटा कर्नाटकान वचोन आनी आमचो हक्क म्हणटा म्हटल्यार आमी जी म्हादय आमची आवय म्हणटा आज या आवयक आमच्या हे काँग्रेसचे जे दलाल आसा ते जे कर्नाटकान एजी व्हडली कॅम्पेन करतात हे काढून आमची म्हादय आपली आवय म्हणटात आणि तिचे आपलो रायट हा म्हणून व्हडले व्हडले मिटिंगे घेतात सो इतले लेवलाचेर हे काँग्रेसचे राजकारण चल्लेले आसा जी काँग्रेस गोंयांत म्हादय वाचोवपाची गजाली करता तीच पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटकान वचोन म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचे गजाली करता तेका लागून व्हडले व्हडले आंदोलन करतात काँग्रेसीन हे बरयला ही फोर्टेड विल कंप्लीट म्हादय प्रोजेक्ट इन 2 years येन्नाची न्यूज 3 जानेवारी 2023 आयची न्यूज लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज म्हणटा तशी आमी 2 वर्षांत म्हादयचे उदक आसा पळय ते प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट करता 2 वर्षांत आमी गोंयकारांक उदकाक पालिशर करता 2 वर्षांत आनी गोंय हे वॉटर डेफिसीट करता जे ऑलरेडी आसा ते आनी डेफिसीट करता हे तेंच्यांनी हांगा प्रॉमिस केल्ले आसा आणि दुसऱ्या वाटेन बीजेपीचो एज युजुअल तेंचो जो WRD मिनिस्टर आसा गोविंद कारजोल म्हणून तिने सांगला वी विल गो एट इन म्हादय ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट सो तेंचे जाले आणि जी आम आदमी पार्टी हांगाय जी नाटकां करता जी तेंचे सदांच प्रत्येक स्टेटीन गेलो तेंचे जे असतात नाटकां करपाची ती हांगा एक नाटक करता हांगा ती डायरेक्ट म्हणटा की बीजेपी म्हादयचे उदक हुबळीच्या लोकांक दिवपाक खूप स्लो आसा तेंच्यानी ते बेगिनातल्या बेगीन दिवपाक जातले जे तेंच्यांनी दिवंक ना
म्हणजे तिनूय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी काँग्रेस आणि आप कर्नाटकात 48 सीटां आणि 224 ते लोकसभा सीट्स मेळोवपाक लागून गोंयकारांक बिट्रे करतात, गोंयकारांचो विश्वासघात करता आणि हांगा जी 40 सीटां असेंब्लीची आसा आणि 2 सीटांची एमपीची आसा पळय ती कॅनस करतात आणि सगळो फोकस ते कर्नाटकाचेर दवरतात. काल एक ट्वीट पळयलो आमी गोवा काँग्रेसचो, तेतून ते म्हणटा की म्हादय आमी वाटयतले, ही आमची प्रायोरिटी आसा, म्हादय जागोर करतले. ते एक लेटर तेंच्यांनी आउट केला, तेतून ते बरयला की आमी दिल्ली वयतले, दिल्ली वचून आमी धरना धरतले आणि आमी युनियन मिनिस्ट्रीक सांगतले की तुम्ही बीजेपी हांगा डबल इंजिन आसा जाल्यार तुम्ही हांगा हे प्रोजेक्ट गोंयच्या अगेन्स्ट कित्याक करता. आमी आता लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेलो तेका एक क्वेश्चन करता. विजय तेका उलोवपाक दीत ना, सो हांव युरीक सांगता की तुवें एक इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची, कित्याक विजय बोलतो की तो तुमकां सायडीक बसयता, आपूण मदीं बसता. सो युरीन एक इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची विदाउट तेजो दुसरो हात विजय सरदेसाय, एक हात सायडीक दवरून तेणी हे करपाचे आणि युरीन आमकां सांगचे की तेंचे नॅशनल लीडर जे आसा एज अ काँग्रेस पॉलिटिकल पार्टी तेंचो म्हादयचेर स्टँड कितें आसा. म्हादय गोंयांत उरपाक जाय काय म्हादय कर्नाटकान वचपाक जाय. म्हादयचो एक थेंब सुद्धा कर्नाटकान दिवपाक जाय काय दिवपाक जायना. हे युरी आलेमोन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन इंडिपेंडंट आपले एमएलए आपले नाजाल्यार कोणाक पार्टी प्रेसिडेंटाक हेंका घेवन इंडिपेंडंट काँग्रेसच्या लेवलाचेर तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे गोंयच्या जनतेक आणि भारताच्या जनतेक कर्नाटकाच्या लोकांक हे तेंच्यांनी क्लियर करचें. आणि जाता तितले बेगीन युरीन आपल्या हाय कमांडाक फोन मारचो, थंयच्यान फोन मारून तेणी रिप्लाय घेवचो, रिटर्न रिप्लाय घेवचो आणि तो रिटर्न रिप्लाय तेणी ह्या तेंच्या ट्विटर हँडलाचेर तेणी ट्वीट करचो. हे आमचे मागणे आसा. जर काँग्रेस हे करपाक फेल जाता, जर काँग्रेस नॅशनल लेवलाचेर गोंयांक प्रोटेक्ट करपाक फेल जाता, जर काँग्रेस नॅशनल लेवलाचेर कर्नाटकाक उदक दिवपाक जर सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका दिसना गोंयांत जी कितें काँग्रेस पार्टी उरल्या तेंच्यांनी म्हादय वाचोवपाचे गजाली करचे म्हणून, कित्याक तेंका कोण कॅर करीत. हे क्लियर कट युरी आलेमोन क्लियर करचे. युरी आलेमोन इंडिपेंडंट प्रेस कॉन्फरन्स घेवची. विजय सरदेसायचे सांगच्या पयलीं आनी एक तुमकां सांगता की हांगा जो तेंचो ऑब्जर्वर येता गुंडूराव, दिनेश गुंडूराव, हो दिनेश गुंडूराव कर्नाटकाचोच आसा. लास्ट टाइम जेन्ना म्हादयक लागून प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना त्या प्रोटेस्टाक हो दिनेश गुंडूराव वचून बसलोलो, तेने सपोर्ट केल्लो आणि होच दिनेश गुंडूराव गोंयांत येता आणि गोंयचे काँग्रेसचे घडामोडी जे आसा पळय ते पळयता, तेंचो कारभार पळयता. हे कशें जावपाक शकता. थंय तो फामरांक थंयसर तो उजो लायता, थंय तेंकां चिंगारी लायता, तेंकां सांगता प्रोटेस्ट करा म्हणून, आपूण म्हणून. आणि हांगा येता आनी म्हादय वाजोवपाचे गजाली करतात, हांगा येतात आनी फेक मॅनिफेस्टो रेडी करता. सो हे सगळी जी कॉन्स्पिरसी पॉलिटिकल पार्टीन खंयच्या खंयच्या स्टेजीचेर लोकांचो विश्वासघात केला आणि आपले नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी आपले नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट जावपाक जाय म्हणून म्हादय काडून कर्नाटकाक दिले. हे तेंच्यांनी क्लियर करचें. जर आम आदमी पार्टी आसा, बेंजी बेगस आसा, दुसरो एमएलए आसा क्रूज सिल्वा, तेंच्यांनी दोगांनी तेंच्या केजरीवालाक फोन करचो, तेंच्या हाय कमांडाक फोन करचो आणि तेंच्यांनी तेका विचारचें की आमचे म्हादयचेर स्टेटस कितें आहा. कित्याक हांगा तेंचो लिडर म्हणटा की हेच्या पयलीं 2016 आम आदमी पार्टीन भरपूर आंदोलन केल्लें कर्नाटकाक, ते तुमकां दाखयलें की 2016चे फोटो म्हणून. पूण आतां जर तेंचो स्टँड चेंज जाला म्हणून आमी चिंतलें, पूण लेटस्ट आयच्या न्यूजार आमकां हें मेळ्ळें की ते हुबळी उदक धाड म्हणून ते डिमांड करता. सो तेणे आपल्या लिडराक विचारपाचें आनी आम आदमी पार्टीनूय तेंच्यांनी क्लियर करचें की तेंचो स्टँड कितें आसा नॅशनल लेवलाचेर. कित्याक हे 2 एमएलए 3 एमएलए एकट्याचे 3 एमएलए उरलाय, 4 एमएलए हे गजाली आमकां नाका. नॅशनल लेवलाचेर तुम्ही गोंयांत येतले तेन्ना गोंया खातीर उलयतले, कर्नाटकान वयतले तेन्ना आमची म्हादय काडून विकतले, हे गजाली आमी फुगोवन घेवपाचे. हे खंय तरी लोकांची जनतेक गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. आतां येयलो प्रश्न मेन जो विजय सरदेसाय, जो काल मिटिंगेक वचपाक रेडी नासलो.
जो ह्या विशयाचेर व्हडले व्हडले गजाली करता, जो विजय सरदेसाय हांगा मादेच्या थंयसर न्हंय कडेन पावलो, वयर पावलो, थंयसर व्हिडिओ काडले. होच विजय सरदेसाय जेन्ना ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो 3.96 टीएमसी उदक कर्नाटकाक दिवचे म्हणून एवॉर्ड दिलो, जी बीजेपी जो विजय सरदेसाय जेन्ना गव्हर्नमेंटान असले तेन्ना ते सांगताले की आमी एक थेंब सुद्धा कर्नाटकाक व्हरोंक दिवचे ना म्हणून. पूण जेन्ना 3.96 टीएमसी तेंका म्हादय ट्रिब्युनलान जेन्ना एवॉर्ड दिलो तेन्ना हो विजय सरदेसाय म्हणूंक लागलो की आमची विक्ट्री क्वालिटेटिव्ह एंड क्वांटिटेटिव्ह हे दोनूय तरेची आमची विक्ट्री जाल्ली आसा म्हणून हे विजय सरदेसाय तेन्ना स्टेटमेंट दिले आनी हे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा. जर तेन्ना जरी विक्ट्री जाल्यार आता ही विक्ट्री कित्याक ना? तेन्ना हेंचो WRD मिनिस्टर जर फेल जालो गोंयान प्रोटेक्ट करपाक, ट्रिब्युनला कडेन आपली केस मांडपाक, ट्रिब्युनलाक सांगपाक, ट्रिब्युनलाक समजोवपाक की गोंय हे वॉटर डेफिसिट स्टेट आसा, गोंयान आमकां उदक ना, तेचो जो क्वालिटेटिव्ह एंड क्वांटिटेटिव्ह जो डेटा हेंच्यान दिवपाक जाय आसलो म्हाका दिसता तो WRD मिनिस्ट्रीन सारको दिवंक ना आनी तेकाच लागून आमची खंय तरी केस फेल जाली आसतली आनी ते प्रोटेक्ट करपाक हो मागलो की हो आमची विक्ट्री म्हणून. सो हे कशें जावपाक शकता? आता फक्त तो सरकारान ना, जसो तुम्ही व्हिडिओ पयला आसतलो फाटी जो रोहन खवडेचो व्हिडिओ आवट जाला. रोहन खवडे हेच्या पयलीं मादय 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 म्हणून सरकाराचो बोबो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, गाळ्यो मारतालो, कोणाक पप्पू म्हणटालो, कोणाक तो आनी कितें म्हणटालो. सो हे सगळें जें चल्लां पळय आतां जेन्ना सरकारान येता तुमची तोंडां बंद जाता. आयज विजय सरदेसाय फक्त सरकारान ना म्हणून आयज तेजें तोंड चलता. पूण जेन्ना हो भितर आसलो तेन्ना हो 3.96 टीएमसी उदक दिवपाक तो रेडी आसा. 1 टीएमसी इक्वल टू ऑलमोस्ट 28,000 प्लस क्रोर्स लिटर्स ऑफ उदक. इतले उदक जर ते दिवपाक जर तो विक्ट्री म्हणटालो जाल्यार होच विजय सरदेसाय तेन्ना बीजेपी वांगडा मेळोन म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक रेडी जाल्लो. जाल्यार हो विजय आयज कित्याक बोबो मारता, कित्याक कसले प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी कित्याक बेश्टो हें करता, म्हाका अशें उडक्यो मारता? तेणी बंद करचें. जर तो भारत जोडो यात्रा जर काँग्रेसी वांगडा गेल्लो जाल्यार काँग्रेस हांगा बोबो मारून सांगता की हांगा आमी म्हादय आसा ती कर्नाटकान व्हरतले म्हणून. जाल्यार हो तेच काँग्रेसी मेळोन थंयसर भारत जोडो यात्रा कसली करता? ही सगळी सेटिंगां जाल्ल्या गोंय विकपाचें. पॉलिटिकल नॅशनल पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा तेंका तेंच्यांनी बेनिफिट करपाची ही सगळी नाटकां जाल्ल्या. हेतून बीजेपी, काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड या गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट काय त्याचे अस्तित्व ना, तेका खंयच्या तरी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो हात धरलो, भारत जोडो हे सगळे तेका करचेच पडटले. सो तेका लागून ते सांगता तशें हो वागता. म्हणून तुम्ही पळयतात ऑपोजिशन लिडराच्या एका सुद्धा तो ऑपोजिशन लिडराक उलोवपाक दिना, तो आपूण उलयता. सो हे सगळें खाल्लेले आसा, हे सेटिंग जाल्लें आहा. हेंच्यांनी कितले प्रेस कॉन्फरन्स घेवनी, कितेंय करूनी, ह्या काँग्रेसचो म्हादय जागोर जो आसा तो भायर काडपाक आमी तयार आसा. ह्या काँग्रेसची ह्या विजय सरदेसायची नाटकां आसा ती भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी जी आम आदमी पार्टी रिसंटली जी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जाल्या तो आपलो बेनिफिट कसो कर्नाटकान पळयता ते भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी हेच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेच्या कडेन 10% वोट्स आसा, जेचे एक्झिस्टन्स गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा, प्रत्येक गांवांत आसा, ती पॉलिटिकल पार्टी ह्या म्हादयचो जो फायट आसा ती फायट फुडें व्हरपाक आमी रेडी आसा. आता काल आनी एक गजाल जाली की सीएमान थोडे गजाली सांगले की आमी मिटिंगेक कॅबिनेट मिटिंगेक हे गजाली करतले. भितर तो सांगता की आमी पयली म्हटल्यार जो जे आमचे बॅटल आसा ती सुप्रीम कोर्टान झगडटलो म्हणून. हे एवरी टाइम सेंटर कितें तरी परमिशन दिता, ट्रिब्युनल कितें एवॉर्ड दिता, हे म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. ही नाटकां बंद करपाक जाय, हे स्टेटमेंट तेणी बंद करपाक जाय. दुसरो म्हणटा की जो डीपीआर दिला तो डीपीआर आमी रिवोक करपाक जाय. तिसरो म्हणटा की वायल्ड लायफ बचाव ऑर्डर आमी तेचेर काय हे करतले, कारवाय करतले, नाजाल्यार आमी तेचेर फायट करतले म्हणून. वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी फॉर्म करपाक लायतले. मेन म्हटल्यार अजून पर्यंत आता 4 दीस जाले हेंच्या कडेन अजून पर्यंत डीपीआर ना. कर्नाटकान सीडब्ल्यूसी जो अप्रुवलाक डीपीआर दिल्लो, जो अप्रूव जालो तो डीपीआर हे डबल इंजिन सरकारा कडेन अजून पर्यंत कसो मेळोंक ना? हो श्रीपाद नायक जो रिजायन करपाची गजाली सांगता, ह्या श्रीपाद नायका कडेन तो डीपीआर युनियन मिनिस्टर कित्याक पावंक ना? हो श्रीपाद नायक जर तेच्या कडेन डीपीआर सादो पावना जाल्यार श्रीपाद नायक
नायकाची लायकी कितें आसा बीजेपीन? हेंका आमी निवडून हाडटात गोंय प्रोटेक्ट करपाक, आमच्या गोंयच्या आवयक वाचोवपाक, आमच्या गोंयकारांक वाचोवपाक तुमकां व्हरून ते पार्लिमेंटान व्हरून सोडला आमी आवाज करपाक, जाल्यार हेंका थंयसर मातसो सुद्दां व्हॅल्यू कित्याक ना? हेंच्या कडेन आजून पर्यंत डीपीआर कित्याक पावूंक ना? जर हे डबल इंजिन म्हणटा तेच्या पयलीं सीएम 2 दीस 1 दीस पयलीं थंय वचोन गेला आनी तो सांगता थंय सेटिंग जावना. आमी म्हणटा तेका फक्त तेचे माउथ शट करपाक ना, फक्त सेटिंग करपाक तो दिल्ली गेल्लो. थंय तेका मोदीन नाल्यार अमित शान सांगला आसतलें की तूं मातसो ओगी रावपाक जाय, बोवाळ करपाचो ना म्हणून. आमचे कर्नाटका इलेक्शन हा, सो तूं हे 4-5 पॉयंट मार आनी ते 5 पॉयंट मार आनी मे म्हयन्या मेरेन हे फुडें तुका तो मेरेन कर्नाटकाचें इलेक्शन जातलें. ही जी नाटकां करतात, ही नाटकां एक्सपोज जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी व्हायट पेपर जो मागला, आजून पर्यंत कितें ह्या केसीन जाला, ह्या सरकारान कितें केला, कित्याक आमी जाणा हेच्या पयलीं एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट म्हणून एक कमिटी फॉर्म जाल्ली. त्या कमिटीचेर बरे बरे एक्सपर्ट्स असले, नॅशनल लेवलाचेर काम करपी, त्या फिल्डान काम करपी सायंटिस्ट, एक्सपर्ट, WRD इंजिनियर्स हे सगळे असले. तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार केलो, तेंच्यांनी आपली रेकमेंडेशन दिल्ली. ती रेकमेंडेशन्स ह्या सरकारान मानूंक ना. ती रेकमेंडेशन ह्या सरकारान कबडान घालून दवरला. एंड दॅट इज द रिजन आमची केस दिसान दीस फेल जायत आसा. ते मागीर हायड्रो पॉवर जनरेट करपाक 11 हायड्रो पॉवर प्लांट्स, मिनी पॉवर प्लांट बांदपाचे आसूं, ना जाल्यार ते क्वालिटेटिव्ह आनी क्वांटिटेटिव्ह डेटा गॅदर करपाचो आसूं. ट्रिब्युनल ना सुप्रीम कोर्ट इमोशनाचेर एवॉर्ड दिवपाचो ना. इमोशनाचेर तुका तुजी केस हियर करचें ना की आमचे गोंयकार गोंय बुडटले, आमचे गोंयकार मागीर मरतले, आमकां उदक कमी पडटले, थंय जनावरां मरतली, हें जातलें, शेतां बुडटले. हे सुप्रीम कोर्ट आयकपाक तयार ना, हे ट्रिब्युनलूय आयकपाक तयार ना. हेका लागून क्वांटिटेटिव्ह सायंटिफीक डेटा जाय. हे पॅनल ऑफ एक्सपर्टान हेंकां कितलीं वर्सां पयलीं सांगलेले. हेच्या पयलीं ह्या सरकाराक स्टेट वॉटर पॉलिसी तयार करपाक कितलेशे पॉयंट दिल्ले. हेच्या पयलीं गोंयच्या असेंब्लीत गोंय हे वॉटर डेफिसिट स्टेट आसा म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. जाल्यार तेचो सगळ्याचो यूज, ह्या सगळ्याची माहिती लोकां मेरेन कित्याक पावूंक ना? 99% लोकांक खबरूच ना की हो कलसा बंडोरी नाला प्रोजेक्ट कितें, कितले उदक वयतले, कितले किलोमिटराचो नाला आसतलो, खंयच्यान वयतलो, कितें उदक कमी जातले, कोणाक उदक कमी पडटले, ह्या सरकारान आजून पर्यंत एकूय सांगूंक ना. म्हूण आमकां बदल दिसता म्हणून व्हिडिओग्राफी जाल्या, आमकां बदल दिसता म्हणून प्रेसा कडेन मिडिया कडेन व्हिडिओज पावला. पूण म्हादय आमची वयता, तेका लागून लोकांक जागे जाय म्हणून सांगपाक हेंच्या कडेन कापासतात ना. तेका लागून ह्या बीजेपी कडेन लोकांक जागे करून ह्या कर्नाटका सरकाराचेर आनी बीजेपीच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर आक्रमण करपाक ह्या बीजेपी कडेन कापासतात ना. हे फक्त गोंयचे एजंट कशे वावरतात, हे फक्त गोंयकारांक फोंडांत घालपाक वावरतात आनी आपल्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीक हांगा कर्नाटकान विक्ट्री कशी मेळटली तेका लागून म्हादेक आमच्या हेंच्यांनी घाण दवरली आनी तेंच्या लागून आमच्या आवयक हेंच्यांनी घाण दवरली. हो ब्लेम, हो आरोप आमी ओपनली ह्या तिनूय पॉलिटिकल पार्टीची करता, एलॉंग विथ विजय सरदेसाय, भारत जोडो आनी हात जोडो विथ काँग्रेस पार्टी. थँक्यू. मनोज, कर्नाटकाक पयलें जाल्यार सगल्यो पार्ट्यो एकठांय आहा म्हादईचेर. पण आमच्या गोंयांत पयलें की पॉलिटिकल पार्ट्यो सगल्यो हे आहा, शिपडोन आहा, पण युनायटेड ना. तुमकां दिसना शिपडोन ना? शिपडोन फक्त तुमच्या फुड्यान आसा, मिडियाक दाखोवपाक, लोकांक दाखोवपाक शिपडोन आसा. पूण जर तेंचे भितरल्यान पळय जाल्यार सगळें चल्लां. हें सगळें युनिट खबर ना कितें चल्लां तें. हें सगळें ताका खबर आसा की कर्नाटकान कॅम्पेन कित्याक चलता, कित्याक कर्नाटकाचे ऑब्जर्वर गोंयांत येतात. तो ऑब्जर्वर गुंडूराव गोंयांत येता, तेच्या कडेन तेंच्यांनी विशय मांडला. नॅशनल लेवलाचेर आजून पर्यंत कित्याक सॉल्व जावना? नॅशनल लेवलाचेर कर्नाटकाक काँग्रेसीक कित्याक इन्स्ट्रक्शन वचोंक ना की म्हादय हो तुमी कॅम्पेन करपाक शकना, म्हादय हो तुमचो इलेक्टोरल कॅम्पेनिंगाक तो विशय तुमी यूज करपाक शकना म्हणून, बिकॉज व्हेरी सेन्सिटीव इशू आनी म्हादय इज रायट ऑफ गोवा म्हणून. कित्याक ते सांगनात? सो हे सगळें जे शिपडोन पडलां म्हणून दाखयता पळय, शिपडोन काय पडोंक ना. हे सगळे भितरल्यान एकठांय आसात. हे आमी आरोप लायता आनी आमी 100% शुअर आसा. हे जे ऑपोजिशन युनिटी जी करता पळय, ही सगळी नाटकां, हे बकवास. हेतून काय युनिटी ना. हेतून फक्त गोंयकारांक फोंडांत घालपाक आपल्या पॉलिटिकल पार्टीक कर्नाटकान बेनिफीट दिवपाक हेंची नाटकां जाले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एज अ 10% वोट शेअर, एज अ थर्ड लार्जस्ट अँड ओनली बिगेस्ट लार्जस्ट गोवन रिजनल पार्टी, आमी म्हादयची फायट फुडें व्हरतले. वी आर इन टच विथ एक्सपर्ट्स. ह्या कमिटीचेर काम जे लोक केला ते लोकां वांगडा आमी मेळत आसा, उलयत आसा. आमच्या कडेन व्हडले व्हडले तेंचे डॉक्युमेंट्स येतात, रिसर्च येतात.
कितें कितें जाला हेच्या फुडें तेजेर आमचो अभ्यास चालू आसा. तेका लागून आमी जशें तुमकां सांगला तशी आमची एक टीम आमी काडलेली आसा. ती मादर शहर आमचो जाता तो मादर शहर हेजेर अभ्यास करता. एवरी टायम आमच्या कडेन जे अपडेट येतले, आमच्या कडेन जे इन्फॉर्मेशन येतले, जितले आमकां अंडरस्टँडिंग येतले ते आमी तुमच्या फुडें दवरतले. मनोज बाब तुवें म्हणल्यार विजय पॉलिटिकल स्टंट म्हणटा तुमी फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट. हो फक्त कर्नाटक जे बीजेपी गव्हर्नमेंट आहे जे करता हे फक्त इलेक्शना खातीर पॉलिटिकल स्टंट न्हू. हो एक कर्नाटकान आपले अस्तित्व स्थापीत कंटिन्युअस दवरपाक लागून हे एक षडयंत्र आसा, एक कॉन्स्पिरसी आसा गोंयचेर. हो फक्त स्टंट जालो आनी तो मागीर इलेक्शन जालो बंद जालो असो ना. हेच्या पयलीं ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड दिलो, तेच्या पयलीं पर्रीकारान लेटर बरयलें 2017 कितले तरी 27 डिसेंबर काय केन्ना काय 17 डिसेंबर 2017 तेणी लेटर बरयलें. येडियुरप्पाक लेटर बरयलें जेन्ना तो प्रायम चीफ मिनिस्टरूय नासलो की आमचे उदक इन प्रिन्सिपल तुमी व्हरपाक शकता, आमकां काय प्रॉब्लेम ना म्हणून. जाल्यार ह्या बीजेपीन तेन्ना खंय बेनिफीट केले, ट्रिब्युनल एवॉर्ड येयलो, ट्रिब्युनल एवॉर्ड जालो, तोय तेंकां तेन्ना बेनिफीट जालो. आतां हो जालो एक एक स्टेप कर्नाटका फुडें वचत आसा. हो स्टंट न्हू, ही एक कॉन्स्पिरसी गोंय काबार करपाक फॉर अ लायफ टायम. नॉट ओनली टील 2023 or 24 इलेक्शन, लायफ टायम गोंय, गोंयचे जमनी, गोंयचे लोक, गोंयचे एनवायरमेंट, गोंयचे फ्लोरा फॉना वायल्ड लायफ सगळे काबार करपाचें षडयंत्र चल्ला. सो दॅट ह्या बीजेपी ह्या डबल इंजिनाक गोंयान कोळसो हाडपाक मेळटलो, जाय तसो कोळशाचो हांकां ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळटलो. जर हांगा लोकूच ना, जर हांगा शेताच ना, जाल्यार लोकांक ते कोळशांचेरूच डिपेंड रावचें पडटलें आनी कोळसो खावनूच मरचें पडटलें. मनोज बाब तुवें म्हणलें आतां विजय सरदेसाय तेन्ना मिनिस्ट्री आसतना ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो तेन्ना विक्ट्री सेलिब्रेट करतालो आनी आतां कित्याक ना. हो विजय सरदेसाय असो म्हणटा म्हणून खबर आसा जाल्यार तुमची पार्टी तेजे वांगडा कित्याक आमची पार्टी त्याच्या वांगडा ना. काल सुद्धा जेन्ना लेटर केले, फर्स्ट लेटर जेन्ना केले, तेंच्यांनी थोडे डिमांड्स घातले की एक शिष्टमंडळ वचून मेळपाक जाय, सीएमान तेका मेळपाक जाय, ना सीएम ते आयकना जाल्यार रिजायन करपाक जाय. 4-5 तेंच्यांनी पॉयंट घातलेले, 4 घातलेले पॉयंट. पूण आमी ठाम रावले की जर ते आमचो पॉयंट घालिना जाल्यार आमचो एमएलए सायन मारचो ना आनी आमचो जो पॉयंट आसलो हाऊस कमिटी करपाचो. पयलीं तेंच्यांनी लेटर केले, तेजेर विरेशान सायन करूंक ना. मागीर विरेशान तेंकां कन्विन्स केले. तोच तो टायम जो जालो जे विरेश मिटिंगेक पावपाक सीएमाचे जे ऑल मेंबर जी मिटिंग आपयली त्या मिटिंगेक पावपाक जो लेट जालो तेजे कारण की हे हाऊस मेंबर जो हे आसा, हो जो हे जे लेटर आसा, हे लेटर करपाक हाऊस कमिटीचे, हे हाऊस कमिटीचे लेटर एक्सेप्ट करपाक ना, ड्राफ्ट करपाक आनी तेजे सिग्नेचर घेवपाक टायम लागलो. सो आमी आमचे जेन्ना हे लेटर सायन जाले, आमचो जेन्ना डिमांड जालो तेन्नाच आमी तेंच्या वांगडा रावले. कित्याक हो जो सपोर्ट आसलो नाल्यार युनिटी आसली पळय ती फक्त ह्या लेटराक लागून आसली, ते दुसऱ्या लेटराक आमकां नासली. आमी तेजेर फक्त सायन केल्या कित्याक हे लेटर आमच्या हेच्या वयल्यान तेंच्यांनी सायन केलें म्हणून. पूण आमी एक सांगता की जेन्ना तेंच्यांनी थंय भायल्यान बॉयकॉट म्हटलें तेन्ना आमकां सारकेंच कळ्ळें की हें सगळें नाटक चल्लां म्हणून. कित्याक आमच्या एमएलए मिटींग बॉयकॉट करता म्हणून खंयसरूच तेंच्यांनी सांगूंक ना. जेन्ना ते इतलो वेळ बसले तेन्ना तेंच्यांनी डिस्कस करूंक ना. प्रेसाक जेन्ना विचारलें तेन्ना विजय म्हणला आपूण वयचो ना, युरी म्हणला आमी डिस्कस करतले, पूण युरीन ते डिस्कस करूंक ना. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हो युरी लोकांक फटयता. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बीजेपी वांगडा, गोवा फॉरवर्ड वांगडा, सगळ्या वांगडा मेळोन हो शांत आपलें काम करता आनी आपूण बरो जंटलमॅन म्हणून दाखयता आनी कांयच करिना. मनोज तुमी म्हणले पार्टीवर लोकांक फटयतात ते बरें आसा, पूण एज अ आरजेपी तुमी म्हाका दिसता लोकां मदीं अवेरनेस करपा खातीर तुमी कितें करतले? कारण आयज आमी पळयत जाल्यार लोक अशे रोखडे पोटतिडकीन भायर सरताना आमकां दिसना. फक्त पॉलिटिकल स्टंट जाता पार्टीच्या नांवाचेर. जो कॉमन पब्लीक आसा जे तुमकां कनेक्टेड आसा तेंकां अवेरनेस करपाक तुमी हेजेर आमची हांगा ह्याच ऑफिसान आमची मिटींग जाली. ह्या मिटींगेन आमचे ऑलमोस्ट 40 कोऑर्डिनेटरांक आमी इन्वायट केले. भितरले ऑलमोस्ट 37 कोऑर्डिनेटर आमचे पावले. ती पावूंक शकूंक ना, पूण तेंकांय कितें जालें मिटींगेक ते ब्रीफ केले. हेजेर आमचो एक्शन प्लॅन आमी तयार करतात. हो वीक एंड म्हटल्यार बाय संडे म्हटल्यार तुमकां आमचो एक्शन प्लॅन कळटलो. आमचो एक्शन प्लॅन कितें आसतलो तो. पूण आमी एक तुमकां सांगता की जी जनजागृती करपाक जाय, रेव्होल्युशनरी गोवन इज नोन फॉर जनजागृती, नोन फॉर अवेरनेस. जर आमची 90,000 आमकां जर वोट पडले 1 रुपया दिवच्या आदी, ही फक्त अवेरनेसान पडला, लोकांक समजून पडला. जे समजोवपाचें काम आसा भितर व्हिडिओज जावं, पोस्टर जावं, कॅम्पेन जावं, हे सगळें आमी करतले. त्या वाठारान वचून, म्हादेच्या जाग्यार वचून, बाकीच्या न्हंयच्या जाग्यार वचून एक्सपर्टांचें कितें आसतलें, जे म्हणणें आसा आनी जें कितें कितें घडलां ते प्रेझेंटेशनाच्या थ्रू आमी लोकां फुड्यान दवरतले. सो नेक्स्ट 1 मंथ हो जो जानेवारी म्हयनो आसा, हे जानेवारी म्हयन्यान जाता तितली म्हादेचो जो इश्यू आसा
आसा तो प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी तुमच्या सगळ्या मिडिया कडेन, भितर प्रिंट मिडिया जावं, भितर सोशल मिडिया जावं, नाजाल्यार तुमची टीव्ही मिडिया जाय, सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता की जे आमी अवेअरनेस करतले त्या अवेअरनेसान तुमी आमकां सपोर्ट करचो. कित्याक जर म्हादय उरोवंक ना जाल्यार गोंयचें अस्तित्व उरचें ना, गोंयचें अस्तित्व उरोवंक ना जाल्यार आमी कोण उरचें ना. काँग्रेसीच्या म्हादय जागोर ह्या यात्रेक तुम्ही सहभागी आमी ना जातले? जावचे. ह्या फटींग मनशाच्याक आमी जावचे ना. तांकां सांगतो जागोर पयलीं कर्नाटकान काडा आनी कर्नाटकान पयलीं बंद करा म्हणून. तांकां सांग पयलीं कर्नाटकान वचून बसा आनी थंयसर हुबळीचें मिटींग जाता आनी पॉलिटिकल कॅम्पेन जाता म्हादयच्या नांवार ती बंद करा म्हणून. आमच्या आवयच्या नांवाचेर हे कॅम्पेन करतले आनी इलेक्शन जिखतले आनी आमी पयस रावतले जावचे ना. ते युनीक खपता आसतले जे तांकां खपता आसतले, जेंच्यांनी हात मिळवणी केला आमकां खपना.